सातातोनी बोगता ओचोऱ्या तुझी तेरा सोदावी कोरे बोगता आमा पाप्याच्या घोरा. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं प्रितीच्या भावा भयणांनो, आयची तारीख जुन्याची 10 आनी आमी सनातनीचे 11वें नोवेन करता. आयची वाचपां ओशीं घेतलेलीं आसात. 2 Corinthians chapter 3 verses 15 to chapter 4 verses 1 to 6, Matthew chapter 5 verses 20 to 26. फाटले 3 दीस कोरिंतकारांक बरयलेल्या दुसऱ्या चिटीवेले वाचप आमी आयकलां. आयज आमी 4थ्या आवेस्वराचेर नियाळ करता. ह्या आवेस्वरान बागेवन पावलू एका क्रिस्ती जिविताचो आटाप दिता. पावलू म्हणटा, सर्गींचो रस्तो जेजूच्या पावलांनी चलूंक सोंपें न्हय. जाय तो वावर करचो पडटा आनी जिवितान जाय त्या आव्हानांक फुडो करचो पडटा. म्हणटच एका भावार्थ्याच्या यात्रेन थोडे दीस खोशेचे, खुशालकायेचे आनी थोडे दीस दुखाचे. जाल्यार इश्टानो, आमी सर्गींचो रस्तो दवरीत जाल्यार दूख कित्याक? दर एका मनशाच्या जिवितान एक झूज चलता. एक गैर वो झूज स्वयंबांद ओत्मीक. अशें कित्याक आमी नकलो, पूण ताचो परिणाम जावन आसा आमच्या जिवितान दूख. जावं पवित्र सोबेन, जावं आमच्या कुटुंबांनी, जावं आमच्या घरांनी, जावं लग्न जाल्ल्या जोड्या मदें एक गैर चलता आनी दूख जाता. देखूनच बागेवन पेद्रू आमकां शिटकायता. फर्स्ट लेटर ऑफ सेंट पीटर चॅप्टर 5 verse 8. चतूर रावात, जागृत रावात. देंवचार तुमचो दुस्मान शिवा सारको आपणांक कोणूय गिरासूंक सांपडोत गाय म्हूण पळोवन तुमचे भोंवतणी फिरत आसा. आनी बागेवन पावलू बरयता 2 Corinthians chapter 10 verse 4. आमची झुजाची हथियारां संवसारी हथियारां न्हय, देवाचे पदवेची हथियारां तीं. इश्टानो, 4थ्या आवेस्वरान पावलू 2 खेरीत उतरां वापरता: भांडार आनी मातयेची आयदनां. कसलें तें भांडार आनी कोण ती मातयेची आयदनां? आमचे भांडार जावन आसा जेजू क्रिस्त आनी बरी खबर दिवपी ताचो वांजेल. मातयेची आयदनां जावन आसा आमी क्रिस्तांवां. त्या आयदनां भाशेन आमी असोक्त केन्ना फुटत तें सांगूंक जायना. देखूनच सैतान आमचो फायदो घेता. ह्या मातयेच्या आयदनांनी जेजू आसा, देखून आमकां मोळ वो वालोर आसा. आतां अशें आसा, ह्या संवसाराचो देव म्हणजे सैतान दोंगी मनशाक वापरून उरफाटी शिकोवण दिवन लोकांक बुलयता. देखूनच बागेवन पावलू म्हणटा, निराशी जायनाकात, गोट बरवसो धरून जेजूक पोरगोट करा. इश्टानो, न्हयच आमी पातके मनीस, पूण सांता भक्तांकूय सैतान सोथायतालो. जेन्ना सनातन आपले खासगी मागणें करूंक बसतालो तेन्ना सैतान ताका सोथायतालो अशें बरयणार आमकां सांगता. आमी जाणो आमचो पाद्री पियो कितलींशींच वर्सां सैताना कडेन झुजलो. आमी सनातनीची नोवेनां करता, देखून एक घडणी तुमच्या मुखार दवरता. सैतान जायत्या जाणांक सोथायता, बोग करून निराशी जाल्ल्या मनशांक. पूण देवाक आर्गां सनातनीक उलो करी जाल्यार तो रोखडोच आमकां पावता. जायतीं वर्सां फाटीं पुर्तुगालाक एक वस्तुरी जिवितान निराशी जावन सारकीच बेजार जाल्ली. असल्या वायट वेळार कोण तरी तिका आंज बोडव्याच्या रुपान येवन सांगता, तुका कोरी कुशालकाय जाय जाल्यार दोरयान उडकी मार आनी जीव दी. जायते दीस ओतम्याचें दूख सोंसले उपरांत ती वस्तुरी निचो करता जीव दिवंक पुर्तुगाल आसलेल्या तागुस नांवाच्या दोरयान. जीव दिवंक वेता आसतना ती एका फ्रांसिस्कन कॉपेला कडेन पावता आनी भितर सरोन आपली निमाणी वो आखरी भेट देवाक म्हूण ती दिता. त्या कपेलान भितर सोदता आनी आल्तारा कडेन दिमी घालून
सान आंतोनीक उलो करता, सान आंतोन म्हाका पाव म्हणून. मागणें करतना तिचे दोळे जेमेन दांगतात आनी त्या वेळार सान आंतोन खंय येता आनी तिका उठायता, तिचेर बेसांव घालता आनी तिका सोयतानाच्या चोपकांतली सुटयता, एक धाकटुलें मागणें दिवन. त्या धाकटुल्या मागण्यांक इंग्लीश भाशेन म्हणटात ब्रीफ ऑफ सेंट एंथनी. त्या मागण्यांची ओरिजिनल कॉपी पुर्तुगालाच्या राजान सांबाळून दवरल्या खंय. जाल्यार ब्रीफ ऑफ सेंट एंथनी म्हणटा तें कसलें मागणें? सान आंतोनीन कसलीं उतरां बरयलोलीं त्या ओस्सोरेक सुटका दिवंक? अशीं उतरां बरयलोलीं लातीन भाशेन, एचे क्रुचेम डॉमिनी फुजिते पार्टेस adversei, vicit leo de tribu Juda, radix David alleluia. इंग्लीश भाशेन ताचें ट्रान्सलेशन अशें, Behold the cross of the Lord, fly away you powers of darkness, the lion of the tribe of Judah, the root of David has conquered, alleluia. प्रितीच्यानो, आयच्या वांचलान जेजू रागा वयर शिकोवन दिता. आमकां सगल्यांक राग येता, वय ना? ह्या विशया वयर नियाळ करच्या आदीं तुमकां 4 प्रस्न विचारता. पयलो, रागाचो हेतू, ताचो एम म्हणजे कितें? दुसरो, राग खरेंच वायट? आमकां राग येवंक फावना? तिसरो, देवाक राग येता? चवथो, रागा विशीं बायबल कितें म्हणटा? सो ह्या 4 प्रस्नांचे जबाब आमी पळया. पयलो प्रस्न, रागाचो हेतू कितें? रागाचो हेतू जावन आसा कंट्रोल करप. राग आमकां आपले गुलाम करता. आमची चिंतना, आमची भावना, आमच्यो कोरण्यो, आमची उतरां सगळेंच आमचें मन आनी काळीज कंट्रोल करूंक सोदता. दुसरो प्रस्न, राग खरेंच वायट? बिलकुल ना. एफेसकारांक बागेवन पावलू चीट बरयता, चॅप्टर 4 वर्स 26, रागाक लागून पातो करिनाकात. म्हणजे राग येयल्यार जाता आनी आमकां राग येतलोच, पूण राग येता तेन्ना पातकान पडो नाका. वेळ पडोसोर म्हणजे सुर्या बुडोसोर राग धरून रावूं नाकात. एफेसियन्स 4:26 वन्स अगेन. गरज आसा थंय प्रितीच्या बाबा भयणांनो रागार जावप एकदम बरें आनी सारकें. आनी कसली ती गरज? इनोसंट भुरग्यांचो एब्यूज जाताना वोगी रावं नाकात. एबॉर्शन किडनॅपिंग जायत जाल्यार वोगी रावं नाकात. चोरयो किरमी जायत जाल्यार वोगी रावं नाकात. जाती काती लागून केस्तांव जायत जाल्यार वोगी रावं नाकात. आतंकवादी टेररिस्ट इनोसंट लोकांक मारीत जाल्यार वोगी रावं नाकात. ह्या मारामारी वेळार इनोसंट लोकांचो फायदो काडीत जाल्यार वोगी रावं नाकात. म्हणटच रागूय थोड्या टायमार गरजेचो. तिसरो प्रस्न, देवाक राग येता? वय, जरूर राग येता. खरें म्हणल्यार देवाक राग येता म्हूण बायबल आमकां 256 पावटी उगड्यास कोत्ता बायबलान. आनी निमाणो प्रस्न, बायबल कितें म्हणटा? साम 37:8, रागान रोगोत शिजूंक दिवं नाकात, तुजो राग देवोय उचांबोळ जावं नाका. आनी जाकोब चॅप्टर 1 वर्स 20, जेम्स 1:20, आमी मनशा रागान कितेंय करता तेन्ना देवाची मोगाची मांडावळ आमी पाळोवंक पावना. इश्टानो, गरज आसा थंय रागार जावप बरें, पूण गरजे भायर रागार जावप, कारण नासतना रागार जावप सारकें न्हय. असलें मन देंवचाराचें. दुसऱ्यांक नाटकायेन वो आपस्वार्थीपणाक लागून त्रास दिवप, वो तांकां जिवेशी मारप, जावं उतरांनी जावं कोरण्यांनी, हें सगळें मन आनी काम सैतानाचें. इश्टानो, हो नियाळ करच्या आदीं, अखेर करच्या आदीं सदांचे भाशेन थोडे प्रस्न. पयलो, क्रिस्ती बाबार्थेचें जिवीत जिवंक आगोड लागता तेन्ना कशे भाशेन तुका मोटिवेट कोत्ताय? दुसरो, सैतान आमच्या सदांकाल जिवितान फूट घालूंक सोदता म्हूण तूं स्वत मानताय? तिसरो, तुका राग येता तेन्ना कसलीं चिंतनां तुज्या मनान येता? कसलीं कर्तुबां तूं आदारताय?
कितल्या जाणांक तूं दुखयताय, कितले दीस, कितले म्हयने, कितलीं वर्सां उलयनासतना रावताय. हे सगळे मनांत धरून आतां आमी सान आंतोनीचे नोवेनाचे मागणी करुया. विनोद कोर आमचे खातीर अनोदबोन सान आंतोन आमकां फावो जावंक स्वामी जेजू क्रिस्ताच्यो बसावण्यो. प्रार्थुया. नोमान तुका सान आंतोन तूं फळ निर्मळायेचें आनी अनोद क्रिस्तांवपणाचो हांव तुका मानतां जाणटेकायेच्या आनी देव मोगा बोडव्या आनी कुशाल बरी जाता इतल्या देण्यांनी देवान तुका बोल्ला म्हूण दिवन भोव कालतेपण, काकलूत आनी मिलाग्री करचें देणें. व्हडा बोरवाशान आनी कालतेपणान हांव तुजे लागीं मागतां. विनोद कर म्हूण ह्या किरकोल पातक्या पासून जो एका कांत्याच्या वेळार तुजे लागीं मागता. तुजी गरज सांगची. मागता त्या मोगा पासून मिनीन जेजूच्या जो तुवें केलेलो इतले पावटी तो तुज्या हातार खेळटा आसतना एकुणतीक सांपडलेल्यांच्या आदारा तूं वळखताय कितली म्हाका गरज ती ह्या देण्याची जे तुजे वरवीं मागता अशें जावं. सान आंतोन माग आमचे पासून. सान आंतोन सगळ्या वायट विघ्नांतली म्हज्या फामिलीक राख आनी सांबाळ. सान आंतोन सैतानाच्या फासांतली आमकां निवार. सान आंतोन निराशी जाल्ल्या मनशाक राख आनी सांबाळ. तांच्या मनान येवपी वायट चिंतना पयस कर. सान आंतोन काडून उडय आमचें दारूण काळीज आनी दी आमकां एक दोयाळ मोवाळ काळीज. देवाची कृपा आमचे थंय सदांकाल आसूं. आमेन. मरून गेल्ल्या आमच्या बाबा भयणीक सासणाचें सूख फावो जावं. आमेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.